हांव सांगूंक सोदतां गोंयचे पोरजेक चर्चिल म्हणटात तो पॉलिटिक्सान एड्सान ताणें दोन वस्तू केल्यात. आमी स्वर्गात नाय डिफेक्शनां आशिल्लीं पूण ताणें डिफेक्शनां सारकें वाडयलीं. हिंगसान थिंगा थिंगसान हिंगा फकत स्वार्थपणा लागून आनी पयशांक लागून. दुसरी वस्त चर्चिलान कितें केलां गोंयांत करप्शन भरपूर वाडयलें. आशिल्लें करप्शन पूण सारकें लिगलायज केलें ताणें करप्शन. आनी देखूनच कोणूय चीफ मिनिस्टर आज पर्यंत जेलींत वचून येवंक ना. आमी गेले जेल पळोवपाक कोणू गेला कोणाचे खबरेक पूण फकत 2 फावटी जेलांत न्हिदून आयिल्लो आसा हो एकलोच पॉलिटिशियनांनी आदलो चीफ मिनिस्टर. हो ताका गोंयांत टायटल आहा. आनी ताणें काँग्रेसाकूय काम करूंक ना. एक फावटी कितें तो जिखलोलो मागीर फाटल्यान तो काँग्रेसा बराबर ना. तो वार मातीक सूप धरपी मनीस तो कोणाचे बराबर ना. खूंय पडे बोर्सां भरूंक मेळटात तो सदांच थिंगा आहा. आनी ताणें हांव सांगतां तुवें म्हाका काम करूंक ना देव बरें करूं घडये तुवें काम केलो जाल्यार सार्दीन पेड्डेर जावपाचो येले सालवार तुवें काम करूंक ना म्हणून. आज लोक जाणात कोणू म्हाका म्हणटात थोडे म्हणटात सर ताका बरें दिया थोडे म्हणटात सर ताजे कित्याक उलयता ताकोड आतां 5 लोक नात. फकत व्हडली जीब आसा लोकांक ताका सोडून उडयलो आनी थोडे पळे आसात ते ताजे भाशेन करप्ट आनी फोटींग आहाय ते ताजे बरोबर आसात. हेरान सगल्यांक सोडलो. तेन्ना आयज तो बीजेपी बरोबर आसा. ते फावटी थोडे आमदारांक फोडपी ताणें वांटो घेतला. तो गेला तांचे बोलेक आनी ताणें आपली वेजीस आपले गेल्ली जातलो बीजेपी कडेन. सो असलो चर्चिल आलेमांव बाबा दुसऱ्यांचेर आनी उलय नाका. सगळें गोंय जाणो चर्चिल आलेमांव म्हणटात तो कोण तो.